केंद्र सरकाराच्या मिशन 2 हे योजनेखाला 13 कोटी रुपया खर्च करून हाऊसिंग बोर्ड वाठारात उदकाची टाकी बांधतात। हे टाकेंतल्यान हाऊसिंग बोर्ड बोड्डे सयत शारांतल्या हेर वाठारात उदकाची पुरवण जातली। हे योजनेखाला उदकाची नवीन पायपलायन घालपाचे काम नेटान चालू आसा। बुधवारा WRDच्या अधिकाऱ्या सयत आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी कामाची पळोवणी केली। हे काम डिसेंबर म्हयन्या मेरेन पुराय जातले असो विश्वास आमदारान उक्तायलो। उदकाचो खूप इश्यू जातालो, सो अंडर आमी अमृत मिशन 2 सबंद बिचोले भर हांव तुमकां सांगलेली पायपलायन आमी बदलता। ऑलरेडी तिशी कडेन बदललेली आसा, बोड्ड्या, आतिलपेट आणि आता ही हाऊसिंग बोर्डा। कारण 13 कोटी रुपया आमी मोडटा, म्हणजे स्टेप बाय स्टेप काम चलता। मदीं पावस पडलो म्हणून काम बंद केले, पण आनी 15 दिसांनी बाकीचे कडेन जी लायन आसा ती घालतली। हाऊसिंग बोर्डान दुसरो इश्यू कितें आसलो, हिची पायपलायन ओल्ड आसली आनी ती सिमेंटाची आसली, ती रिपेर करपाक गेल्यार त्याचें सामान हांगा जवळपास मेळना। मडगांव खंय तरी एक दुकान आसा ताचें मेळटलें, सो तें मेळना। दुसरो इश्यू कितें आसलें, जेन्ना हांगा हाऊसिंग बोर्ड इनिशियल जाता तेन्ना थोडीच घरां आसता, 4 पटीन वाडला, सो उदक पावनासलें। ऑलरेडी आमी टाकयेचें काम सुरू केलां, 30 लाख लिटर टाकयेचें काम सुरू केल्लें आसा। वी आर एक्सपेक्टिंग की आनी 1-2 म्हयन्यांनी ती टाकयेचें काम आतां आमी इन्स्पेक्शन करतले, सोंपत जातलें। सो ती जशी नवी टाकी, नवी पायपलायन, सो म्हाका दिसता म्हाका हाऊसिंग बोर्ड आनी सबंद वॉर्ड आमच्या वनाक उदकाचो फुडल्या 25 ते 30 वर्सां कांयच इश्यू जावपाचो ना, कित्याक चडशी सगळी जागा ऑक्युपाय केल्ली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।